रामा काणकोणकरान हल्लो प्रकरणाक आता राजकीय वळण दिवपाचो यत्न केला। सरकार रामाच्या हल्ल्या प्रकरणात गंभीर असा। रामान उलयतना 2 राजकीय फुडाऱ्यांची नावां घेतल्यात, तांची गरज नाशिल्ली। हे प्रकरण सनसनाटी करपाक ताणें ही नावां घेतल्या। हाच्या फाटल्यान कोण तरी मास्टरमाइंड आसतलो अशें विधान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले। हांव फाटलीं 25 वर्सां राजकारणांत आसा, लोक म्हाका वळखता। इतले दिसांनी तांणी अशें वक्तव्य कित्याक केले तें मात समजूंक ना। हांव परत ह्या प्रकरणात योग्य आनी खोलायेन तपास करपाचो आदेश दितलो। रामाचे हे वक्तव्य फकत सरकाराक आनी राजकारण्यांक बदनाम करपाक केला अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। रामाच्या केसीच्या बाबतींत हांव खरें म्हणजे गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस आसा आनी ताणें दिल्ल्या क्लूचेर एकान एक सगळ्या जाणांक अरेस्ट केला। ताणें दिल्लो स्टेटमेंट हो रिकॉर्डेड आसा आनी आत्तां जो तेणी कितें स्टेटमेंट केला पळय न्ही, सेन्सिटायज करपाक खंय तरी म्हणजे नांव पॉलिटिशनाची भितर हाडपा खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर ना, बट तेणी दिल्लो पयलींचे स्टेटमेंट सगळे रिकॉर्डेड आसा। अननेसेसरी इशू फक्त सेन्सिटायज करपा खातीर अशें स्टेटमेंट दिलें म्हणून जायना। लोक पूर्णता म्हाकाय वळखता, लोकांक खबर आहा। गेली 25 वर्सां हांव राजकारणांत आसा आनी अशा बाबतींतल्या केसी अशी शुल्लक गोश्टी करपा खातीर हांगासर ना। आनी त्या खातीर ईच एंड एवरी म्हणजे तेजें थोरो इन्वेस्टिगेशन हांव सांगलां पयलीं पासून हांव करपाक लायला, सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाक लायल्या। ओके, आनी तेजें इन डिटेलान करता। इतक्या दिसाच्या उपरांत आतां परत हो कित्याक स्टेटमेंट केला म्हाका खबर ना, बट पयलीं दिल्लो स्टेटमेंट हांव रुटीनली जी कितें आहा पळय न्ही तेजी इन डिटेलान परत एकदां सगळें इन्वेस्टिगेशन करपाक लायता। ताज्या उपरांत कळटलें। त्या खातीर बेश्टीच नांवां घेवन सेन्सिटायज करपाक जाय आनी खंय तरी ताका पॉलिटिसायज करपाचो हो प्रयत्न। सरकाराची प्रतिमा खंय तरी मलीन करपाचो परत एकदा हो प्रयत्न आसा अशें दिसता तुमकां? तशेंच समज म्हणून म्हणटा हांव, कारण तेणी जें सांगलें त्या अनुसार सगळ्या जाणांक पयलीं फावटी अशा पद्दतीन अरेस्ट केल्या। त्या खातीर सोशल एक्टिविस्ट किंवा तशें जर आसत जाल्यार हें पयलो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आहा पळय तेन्ना कितें इतक्या गॅपा उपरांत येता म्हणटकूच विचार करण्यासारकी गोश्ट आसा की अशा पद्दतीन खंय तरी म्हणजे सरकार किंवा पॉलिटिशना खातीर अननेसेसरी ब्लेम करपा खातीर केन्ना तरी स्टेटमेंट। गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर।